सिलंबम खेळाची पहिली राज्य पांवड्यावेली इंटर स्कूल लेवल सर्त दिगास पंचवाडी ग्राउंडार जाली। पहिलेच सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। 30 स्कुलांचे 170 पार्टिसिपंट वांटेकार जाल्ले। पळोवया सिलंबम खेळाची कांय खिणचित्रां। आज जी स्टेट लेवल चॅम्पियनशिप जाता इंटर स्कूल लेवलाचेर ती आमी आयज दिगास पंचवाडी स्कुलाच्या ग्राउंडाचेर ऑर्गनायज करता। आणि ही जी गेम आसा ती गोंयांत नवी गेम आसा सिलंबम म्हणून, आणि ती नवी गेम असल्या कारणान आमी ती प्रत्येक स्कुलान तेजो प्रचार आणि प्रसार करता। आणि ही गेम आमी सगळ्या स्कुलांनी गोंयभर स्कुलांनी व्हरपाक सोदता, आणि जेणे करून जे स्कुला खेळांतल्यान जे मार्क्स मेळटा भुरग्यांक, खेळांतल्यान जे प्रमोशन मेळटा भुरग्यांक आपल्या पर्सनल लायफान पर्सनल जिवनान ताका एक प्रॉस्पर जावपाक संदी मेळटा पळय ती दिवपाचे आमी प्रयत्न करता। आमचे कडेन जे 30 स्कूल पार्टिसिपेट जाल्ली आसा ऑल ओव्हर गोंयची, आणि टोटल 170 भुरगे पार्टिसिपेट जाला 30 स्कुलांचे। सो अशा प्रकारचे एक फर्स्ट इव्हेंट आसा हो। आज ही स्टेट लेवल चॅम्पियनशीप हांगा जाता, आणि ती होस्ट करपाक आमचे कडेन जेन्ना हे सेक्रेटरी आणि वायस प्रेसिडेंट आमचे कडेन एप्रोच जाले तेन्ना आमी रोखडेच तांकां हय म्हणलें, आणि आज ते हांगा येवन हो येदो व्हडलो दबाजो हांगा तुमच्या मुखार दवरतात। आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। म्हापशा बोडगेश्वराची जात्रा ही खेप प्लास्टीक फ्री आसतली म्हूण देवळाच्या कमिटीन जाहीर केला। कमिटी आनी नगरपालिका दोगूय मोहीम चालीक लायतले। ते भाविका कडेन हांवें प्लास्टीक फ्री करपाचें डिसिजन घेतलेलें आहा। तेन्ना हांव म्युन्सिपालिटी कडेन उलयलो, तेजे नंतर म्हापशाचो आमदार आहा ताजे कडेन उलयलो की तुमी आमकां हे डोनेशन थोडे पिशवी आहा ते सपोर्ट दिवचे, आनी आमी थोडे जी पिशवी समज 1 रुपयान किंवा 2 रुपयान मेळटा ती आमी अर्ध्या पयशांनी ही दिवची, फुकट ही दिवपाचें ना। कित्याक फुकट दी जालो ताचो वालोर कळचो ना, म्हणून ताजे अर्धे पयशे घेवपाचे आनी तांकां भाविकांक बाकीच्यांक जे केळेकारां आसा खाजेकार तांकां दिवपाचे, आनी प्रत्येक मॉनिटरींग करून ही प्लास्टीक फ्री म्हणून ठरोवपाचें म्युन्सिपालिटीकूय भितर घेतला, बाकीची संस्था सनातन घेतला, ब्रह्मेश्वर महाराजाचे घेतला, बाकीचे स्काउट आनी गायडाचे लोकांक घेतला। मॉनिटरींग करून हांव फुडें सरला। तर ते भायर हांवें सालिगांव आमचो गार्बेज प्लांट आहा ताका वचून मेळ्ळो, ताजे हांवें फिडबॅक घेतले, तांकां हांवें भितर घेतले, आनी ते बी आतां तेंच्या कडेन मिटींग केली, आनी ते बी तयार जाले की आमी तुका फूल कॉपरेट करता, सपोर्ट करता। आमी ह्या फावटी बोडगेश्वर जात्राची प्लास्टीक फ्री करपाचें हें थारायलां। आमी ह्या वर्सा बोडगेश्वर जात्रा प्लास्टीक फ्री करपाचो निर्णय हो बोडगेश्वर कमिटी आनी आमी मेळून घेतलेलो आसा, आनी ह्या संदर्भान आज पर्यंत 3 मिटिंगे जाल्ल्यो आसा। पयली जी मिटींग तेंची बोडगेश्वर जात्रेच्या निमित्तान जाता, त्या मिटींग आमी सगळ्या फुड्यान हो ठराव मांडलो अध्यक्षान, बोडगेश्वराच्या अध्यक्षान। मागीर ताका आमी कॉर्पोरेशनाचे सहमती दिली। तशेंच मागीर काल परत एकदां आमी एप्रोच केलो MD गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन संजीत रॉड्रिक्स, तशेंच सालिगांव प्लांटाचो जो मॅनेजर आहा रिचर्ड डायस, ताका आमी कॉन्टॅक्ट करून काल आमी परत एकदा बोडगेश्वर ह्या संदर्भान आमी थंय मिटींग घेतली, आनी तेंचे कितें रिक्वायरमेंट आहा, कारण आमी आतां अशें थारायलां की फाल्यां तो जो गार्बेज कलेक्ट जातलो तो डायरेक्टली सालिगांव प्लांटार वयतलो, आनी त्या खातीर आमी वेगवेगळे NGOs जावं वेगवेगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी NCC कॅडेट हे व्हॉलंटियर म्हणून तांकां आमी इन्वॉल्व जावपाचें अपील करपाचें आहा। बोरये सिद्धनाथ पर्वतार निमणे कॉन्क्रीट रस्तो जालो। हो रस्तो बेगीन जावचो म्हूण लोकांची मागणी आशिल्ली।
सिद्धनाथ रस्त्याचो अपूर्ण रस्तो जो आसा ताका डांबरीकरण जावचो आनी जमीन मालकाच्या संमतीनुसार तो जावचो अशें आमी मागिल्लें. तो आतां सादारण 1.5 म्हयन्यान तो रस्तो जाल्लो आसा. पंचायत बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट तशेंच शरद प्रभू हे आनी सगळ्या ग्रामस्थांचो हांव आभार मानता. ह्या रस्त्याक सर्व भाविकाचे प्रयत्न जाला त्या खातीर हांव सगळ्या भाविकाचे आभार मानता. सिद्धनाथ स्पंदन ह्या कार्यक्रम जातकीर फक्त 1.5 म्हयन्यान हो रस्तो जावप ही एक बरी गोष्ट म्हणून सगळ्या ग्रामस्थांक खूब आनंद जाल्लो आसा. घरकान तिका कितें प्रॉब्लेम आसल्यार आमी त्या दोंगरा वयल्यान चडना म्हणटा. सो आमची गाडी वचना. सो आज आमकां खंय तरी रस्तो जालो आनी आज आमकां गाडी व्हरपाक खंय तरी मात्र मेळटा. सो म्हणून आमकां आज इतकीं वर्सां उरल्या कारणान हांव स्पेशली किशोरी रामा भट तशेंच शरद प्रभू यांचें हांव खरेंच मना पासून धन्यवाद म्हणटा की आमकां तेणें आज खंय तरी आमकां हो रस्तो दिलो करून. एक अंदाजे 19-20 तरी उरलो, 20 वर्सां उरलो. सो कितें पॉलिटिक्सा लागून उरलो काय कितें दिसता तुमकां? काय एक 10,000 फॅक्टर आसतले भितर. तो आमकां आज आमकां खंय तरी आमकां न्याय बरें दिसता की जालें आमच्या सगळ्यांच्या कृपेन आशिर्वाद. आतां कितले ना आज जे मूलभूत गरजा आसा पळय लायट, रस्तो आनी उदक हें लोकां पर्यंत जाय आनी एक नोकरी दिवप कोणाकूय ताका खरें गरज तांकां. कळंगूट पंचायतीन ऑनलायन पेमेंट वेबसायट लॉन्च केली. कळंगूट एक मॉडेल विलेज करपाचो प्लान आसा म्हूण उपसभापती आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयला. Today I feel very proud to inaugurate the official site of our village panchayat of Kalangut. This was my dream to have a panchayat digitalized and hassle free. As we promise you all, this panchayat is going to be hassle free. Hassle free in a sense, now you just we have launched a website and you can make payment sitting at home. House tax, we have studied the house tax first. So sitting at home you can make your payment. म्हणटा कलांगूट मॉडेल विलेज जावची, पण गोंयांत जर पयली जावपाक जाय म्हणजे हायली डेन्सली पॉप्युलेटेड ट्युरिझम विलेज मॉडेल विलेज जातली जाल्यार कलांगूटच जातली. आनी त्या खातीर सगळे जाण काम करता आनी म्हाका दिसता फुडले 6 months if we work like this, it will become a model village. We will have proper footpaths, drainages, underground cablingaचे काम स्टार्ट जाल्ले आहा. The first phase of underground cabling will be from Panchayat up to the beach, that is Kalangut beach, बांदोडकर स्टॅच्यूच्या फाटल्यान. No wires on top. फातोड्डेचे बीजेपी ब्लॉकान आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीचो वाडदीस मनयलो. ह्या दिसा वृद्धाश्रमांनी वचून दामू आनी ताच्या टिमीन जाणट्यांक भेटवस्तू दिल्यो. मोदी सरकार हो दीस गुड गव्हर्नन्स डे म्हूण मनयता. फातोर्डा भारतीय जनता पार्टी आयज अटल बिहारी वाजपेयीचो वाडदिवस साजरो करतात. फाटली अनेक वर्सां जालीं आमी अटल बिहारी वाजपेयीचो वाडदिवस हो ओल्ड एज, अर्बन एज आनी अशे ल्हान भुरग्यां मदीं स्वीट्स, फ्रुट्स, बिस्किट्स वांटून दिता. त्याच बरोबर केन्नाय तांची जर डिमांड जर आसले जाल्यार ओल्ड एजेची जाणटी जी आसा तांचे खातीर स्वेटर आसतलो किंवा तांचे खातीर आनी कितें जे गरज आसा ती म्हणजे शुगरलेस, कोणा डायबेटीक आसले जाल्यार तांकां शुगरलेस कितें तरी आनी एक वेवस्थीत एक हायजीन आनी एक मेंटेन करून आमी हो कार्यक्रम अनेक वर्सां करतात. ह्या दिसा आमी मागतात की समेस्त गोंयकाराच्या वतीन अटल बिहारी वाजपेयीक हांकां बरें आरोग्य मेळचें, बरें आयुश्य मेळचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.